Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. मातेवाचें शुभ वर्तमान. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानाचे एके बायलेन त्या गांवांतली भायर येवन अशी हुवेल मारली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता अशें ताचे कडेन शीस प्रातून मागूंक लागलें. पूण ताणें पोर्तिपालून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल गोराब्याच्या सांडलेल्या शेल्या सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली, सायबा, म्हाका पाव. तिणें मागलें. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचे खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वयले 2 नीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना पोर्तिपालून जेजून तिका म्हणलें, ए बायले, तुजो भावार्थ व्हडलो घे, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरें जाली. सर्वेस्पराचें उतर.